सगळे गजाली चालू आसा जाल्यार शिगमोच तुम्ही बंद कित्याक करपाक सोदता। आनी सीएम उलयता आमी कॉम्पेन्सेशनाचे, आमकां कळोन येयला की लास्ट इयरूय हेच सांगलेले कॉम्पेन्सेशन म्हणून, पूण लास्ट इयरूय तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळोंक ना। आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट हे जे भुरगे वावरता हे भुरगे कॉम्पेन्सेशनाक लागून नाल्यार पयशांक लागून ते शिगमो करिना। तो आमचे ट्रेडिशन, आमचे कल्चर, आमचे हेरिटेज वाटोवपाक लागून ते आज खंय ना खंय तरी म्हयनोभर प्रॅक्टीस करता आनी कितलेशे पयशे घालता। 2-2 लाख 3-3 लाख रुपयाचे ते इंस्ट्रुमेंट, म्युझिकल इंस्ट्रुमेंट हाडटा। एक म्हयनो भुरगो प्रॅक्टीस करता, रातच्या सांजचे 7 काम सुटून येता, 8 येता, रातच्या 11 12 घरा वयता। आयज त्यांच्या कलेक तुम्ही व्हॅल्यू दिवंक ना। तर आयज तुम्ही जर कितें प्रमोट करता जाल्यार ते बंजारा समाजाचे प्रोग्राम आनी तुम्ही हे भायल्या लोकांचे प्रोग्राम। नोव्हेंबरान छठ पूजा जाल्ली बिहारांची, ती छठ पूजा तुम्ही नोव्हेंबरान कोविड आसलो तेन्ना मिरामार बीच फुल जाल्लो, फुल पॅक जाल्लो, तो तुम्ही चलोवपाक दिलो। कार्निवाल तुम्ही केलो, न्यू इयर तुम्ही सेलिब्रेट केले, सनबर्नाचे पार्ट्यो वाजल्यो, पूण तुम्ही शिगम्याकूच आमच्या भुरग्यांकडे कसली फोकाणां करता। म्हणजे आमच्या भुरग्यांनी फक्त तुमकां लागून हिंदूंच्या नांवार फक्त वचून गोंयान पट्टे घालून आमी फक्त तुमच्या खातीर प्रचार करपाचो आनी बीजेपीक निवडून हाडपाची, आनी मागीर तुम्ही आमचे हिंदूंचेच जे हे आसा ट्रेडिशन आसा, आमचे जागे आसा, हे सगळे लुडपाचे आनी खावपाचे आनी आमचे ट्रेडिशन बंद करपाचे। हांव गोंयकारांक मागता ह्या माध्यमांतसून की तुम्ही ह्या बीजेपीच्या हिंदुत्वाच्या फेक प्रोपगंडान पडो नाका। हे काबार करपाक येयला गोंयका, हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम कोण लागना, हेंका लागता फक्त व्हडले व्हडले कॉर्पोरेट्स, आनी गोंय कशें विकतले पळय तेंच पडला। आनी सगळ्या भावांक मागता जे शिगमोत्सव आयज भुरग्याचे प्रॅक्टीस करता तांकां सगळ्यांक मागता की एवरी इयर तुमच्या कडेन विश्वासघात जाता। आनी आमकांय खबर आसा तुम्ही कॉम्पेन्सेशनाक लागून तुम्ही हे शिगमो वाजयना नाजाल्यार शिगमोत्सवाक परफॉर्म करिना, कित्याक तुमच्या कले आंगान कला आसा म्हणून एक म्हयनो तुम्ही वावरतात, एक म्हयनो तुम्ही प्रॅक्टीस करता आनी आमची कला फुडें दवरतात, प्रोटेक्ट करता आनी ती प्रमोट करता। पूण आमचो सरकार हो बाबू आजगांवकर, गोविंद गावडे आनी सीएम तिगूय जाण सगळ्या सायडीन फेल जाल्ले आसा आमचो कल्चर, आमची आयडेंटिटी आनी आमचे हेरिटेज प्रमोट करपाक, आनी एवरी टायम तेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांचो विश्वासघात केल्लो आसा। आनी आमी हेचो निशेध करता की तुवें हे जे केला लास्ट इयरूय केले, तेच्या पयलीं वर्साय तुम्ही केल्ले, सो हे आमी विसरपाचें ना। 2022 इलेक्शन येता तेन्ना कितें ते तुमची जागा खंय आसा पळय ती तुमी तुमची हिंदूच्या नांवार जी वोट मागपाची आहा पळय ती कितें करतले ते आमी डिसायड करतले। 2022 100% तुमकां घरा बसोवपाचें काम आमी करतले। शिगमोत्सव सुद्दां आसलो तो 3 प्लेसींचेर केल्लो, सगळ्याक नासलो, तेंच्यांनी डिक्लेअर 3 प्लेसींचेर केल्लो, पूण तो सुद्दां तेंच्यांनी कॅन्सल केला। आनी सेकंडली जेन्ना आमी म्हणटात न्यू इयर टायमाचेर केसीस नासले, गोंयान केसीस नासले, पूण भायर ऑल ओव्हर इंडिया केसीस बारीक केसीस चालू आसले, आनी भायल्यान जे टुरिस्ट येताले तेंचो चॅकअप कांयच नासलो, तेका कंपल्सरी नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट नाका आसली। सो दॅट डजंट मीन की गोंयान नासलो म्हणून भायल्यातले लोक येतले ते कॅरी करचे ना। सो थंयसरूय आमकां रिस्क आसली, आतांय रिस्क आसा। हांव म्हणना तुम्ही शिगमोत्सव तुम्ही कॅन्सल केला ते रॉंग, पूण शिगमोत्सवूच कित्याक, वाय ओन्ली शिगमोत्सव, कॅसिनो बंद करा। इंडस्ट्रियल इस्टेटान 100% जे चल्ला ते 50% करा। तुम्ही मार्केटाचे चालू दवरल्यात, रस्त्याचेर जे मायग्रंट्स जे धुमाकूळ घालतात रावतात तेंका पयलीं चेक कंट्रोलान हाडा, हे सगळें पयलीं कंट्रोलान हाडा, आनी मागीरूच तुम्ही आनी तुमचे जे हे कितें ते हुनर हात कितें केल्यात पळय भितर तुमी जे पोस्टर्स पासून लायल्यात तितून जर पळयत जाल्यार आमकां दूख जाता की तेजेर गोंयकाराचो पोस्टर ना, म्हणल्यार गोंयकारां कडेन हुनर हात ना, गोंयकारां कडेन टॅलंट ना। तुम्ही दाखयल्यात ते राजस्थानचे, खंयचे मध्य प्रदेशाचे, तमिळनाडूचे हे आर्टिस्ट तुम्ही थंय पोस्टरांचेर पणजे फूल बॅनर्स तुम्ही लायल्यात, म्हणजे आमच्या गोंयकारांक व्हॅल्यू ना। आतां हुनरात कोणाचो प्रमोट करपाक सोदता तुम्ही? एवरी टायम तुम्ही भायल्या लोकांक प्रमोट करतात आनी तेंचे प्रोग्राम तुम्ही चलपाक दिता, आनी गोंयकारांचे कल्चर, आयडेंटिटी आनी हेरिटेज जर कितें कोण करपाक सोदता कसो बॅन करपाचो, कसो स्टॉप करपाचो, हेचो फूल तुम्ही फायदो घेता।